हांगा आमी जायत्या प्रोग्रामांक येयले, सरस्वती पूजन आणि तशेंच बियाणे डिस्ट्रिब्युशन, परत सारे वाटता आसतना अशे खुबशा प्रोग्राम आमी येत आसता. पण आयज अचानक हांगा येवन एक वेगळेंच हांगा स्वरूप दिसता. एक बऱ्या तरेची शाळा हांगा आयज बरी दिसता आणि हांगा एक ल्हानशें व्यासपीठ आयज उपलब्ध करून आयज माननीय आमदाराच्या फुडारपणान आमकां मेळिल्लें आसा. आनंद जाता, कारण ह्या कार्यक्रमाक हजर रावपाक आयज आमी पळयता की ही शाळेचें काम आयज सुंदर जाल्लें आसा. आनी बाब आमच्या संदीपान सांगलेलें आसा की हो जो आमचो बाब विजय आसा हो पंचायतीन एक्टीव मेंबर म्हणून फेमस आसा. आनी जेन्ना तो आमचे कडेन येता कसलेंय काम घेवन तेन्ना सदींच आमच्या फाटीं लागता आनी आपलें काम तो पूर्ण करून घेता. आनी तेच भशेन आयज हांगासर पळोवन हांगा दिसता की ह्या पैठणान विजून भरपूर विकास केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता सरपंच आनी आमचे आमदारान सगळ्या भितर पैठणा हांगा चड काम केल्लें आसा. आयज आमकां सगळें खबर आसात की पर्वरीन भरपूर डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. आनी आख्ख्या गोंयांत आयज आमी पळयता की आख्ख्या गोंयभर पर्वरी एक डेव्हलपमेंटा भितर पर्वरी नंबर 1 आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. कारण आमी सदींच टीव्हीचेर पळयता, पेपरार वाचता, पूण असो जो डेव्हलपमेंट आयज आमच्या आमदारान केला आनी असो जो आमकां आयज आमदार मेळ्ळा हें आमच्या खरेंच आमी भाग्य समजता. कारण आयज पर्वरी सारक्या भागांत जर पळयत जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा कितकीशीं गार्डनां तेंच्यांनी केल्लीं आसा. तशेंच जे रोड तेंच्यांनी तयार केल्ले आसा. जेन्ना तेंच्यांनी सर्वीस रोड करपाक हातीन घेतलो तेन्ना खूब जाण आमकां म्हणटाले आरे तो रोड आनी आमकां तुमकां कित्याक जाय, एक रोड हायवे कसो आसा, तेन्ना हो जो रोड आसा तो घेवन कांय फायदो ना. पूण आतां तेजें लोकांक म्हत्व पडलेलें आसा. कारण हो सर्वीस रोड जाला म्हणून आयज हो पुलाचें काम आमकां बेगीन हें जाल्लें आसा. 8 वर्सां पयलीं फुडें फाटल्यान गेलो आनी चिंतपाक लागलो पयलो आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप कसो तयार केल्लो काय म्हणून. सेल्फ हेल्प ग्रूप कितें काय म्हणल्यार फक्त महिला भितर बिशींचो वेव्हार आशिल्लो. 100 रुपया दिसाचेर काडप आनी कुशीक दवरप आनी ताचेर मागीर वांटणी करून मागीर कोणाक 200 कोणाचे 500 त्या प्रमाणे. पूण चड करून तें आसताले आनी थंयच्यान आतां एक 10-11 वर्सां जालीं म्हाका दिसता तातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रूप 1-2 सुरू केल्ले. 253 सुमार 270 सुमार आज पर्वरीच्या भागात आसा. जवळ जवळ 4-4.5 हजार महिला वेगळ्या वेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांत जी आसात तीच महिला आज जी फुडें एक्टीव जाली ती स्वलंबी जाली. ग्रूप जे फुडें सरले तांकां फुडें सक्सेस खूब मेळ्ळो. आनी हें करता आसतना सगळ्या ग्रुपांक पाठिंबो दिता आसतना जें कितें कमी पडटालें तें हांवें गोकुळदासाक सांगिल्लें ती ट्रेनींग दिवंक जाय, ट्रेनींग दी, आनी कितें करपाक जाय करून दी, तांकां आनी कितें खंय फुडें कमी पडटा फुडें सरपाक जाय तांकां हेल्प करुया म्हणून. ती कोड सोंपलाच आतां. पावस जातकीर कामां सुरू जातलें हें आश्वासन दिवंक शकता. तुमी कामां दिल्लीं भरपूर, पूण ती कामां 4 म्हयने कोड आशिल्ल्यान बंद आशिल्ली. आतां पावस आसा, पावसा मागीर जाता इतले बेगीन कामां सुरू करपाचो प्रयत्न करतले. जातून तुमी जे मिटिंगे तर्फे शिरीन सगळ्यांनी जी कामां रेजोल्युशन तर्फे मांडिल्ली ती फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. आयच्या दिसाक साल्वादोर दिमून पंचायतीन जितली कामां जाल्या आनी तातूंत पैठणचो खुबसो वांटो आसा, तातूंत फुडलीं कामां करता आसतनाय हातूंत मेन काम करता आसतना पार्टिसिपंट तुमी आसात, तुमचो सहयोग आसा, तुमचो आशिर्वाद आसा म्हणून कामां जातात. अशेंच तुमचे फुडें आसतले, आमकां असोच पाठिंबो आसतलो असो आशा बाळगिता.